सगळ्यांक मायमंगाचे येवकार दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन अदिती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। सांकवाळचे बिट्स पिलानी कॅम्पसात आनीक एके विद्यार्थिनीक दुबावीत पद्दतीन आयले मरण। हॉस्टेलाच्या कुडीत सापडली कूड। 1.5 वर्सां भितर 6 जाणांक दुबावीत पद्दतीन मरण। केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या कर विक्री करणाकडल्यान गोंयांत मेळटले 5,560 कोटी। आपत्ती व्यवस्थापन आनी खाजन शेतांच्या पुनरुज्जीवना खातीर मेळटलो स्वतंत्र निधी। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची माहिती। पेडण्यात सरकाराच्या जमनीचेर नवे वैजकी महाविद्यालय करतले स्थापन। तरणाट्यांक मेळटल्यो रोजगाराच्यो संधी, सांगता मुख्यमंत्री सावंत। जीएमसी लिंक टुये हॉस्पिटलाच्या उक्तावण सुवाळ्याक उलयलो मुख्यमंत्री। कलम 163 चे उल्लंघन केल्ल्या खातीर युवा काँग्रेसीन केली भाजपाच्या कार्यकर्त्या आड कागाळ। योग्य कारवायेची युवा काँग्रेसीन केली मागणी। फक्त सामान्य मनशा खातीरूच कलम 163 काँग्रेसीचो प्रश्न। घोगळ जाल्ल्या खून प्रकरणाच्या फाटभुंयेर कायदो सुवेवस्था आनी शांतीकाय राखपा खातीर फुडलो आदेश येसर सुन्नी गुलिस्तान मशिदीक लायिल्लो सील दवरचो कायम। उपजिल्लो अधिकाऱ्यान दिलो आदेश। आणि फोंडे पोट वेंचणुके तापाच्या आमदारांक वेचून हाडात। फोंडेचे आयडी हॉस्पिटल सगळ्या सुविधांनी करून दितले सुसज्ज। आपाचो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवालाचे आश्वासन। आता खबर विस्तारान। सांकवाळ जुवारीनगर वाठारांतल्या बिट्स पिलानी वाठारांत धक्को दिवपी घडणूक घडल्या। बिट्स पिलानीच्या गोंय कॅम्पसात शिक्षण घेवपी बंगळुरूची 20 वर्सांची विद्यार्थिनी हॉस्टेलाच्या रुमात मरण पाविल्ल्याची बातमी मुखार आयल्या। ही घडणूक आत्महत्येची आसूय असो अदमास उक्तायला। या प्रकरणाचो वेर्णा पुलिसांनी पंचनामा केला। फुडलो तपास सुरू आसा। बिट्स पिलानी कॅम्पसात विद्यार्थ्यांक मरण येवपाचो आंकडो वाडत आसा। डिसेंबर 2024 सावन ते आतां मेरेन 6 जाणांक बिट्स पिलानी कॅम्पसात दुबावीत पद्दतीन मरण आयलां। डिसेंबर 2024 ओम प्रियान सिंग, मार्च 2025 अथर्व देसाय, मे 2025 कृष्णा कसेरा, ऑगस्ट 2025 कुशाग्र जैन, सप्टेंबर 2025 ऋषी नायर आणि आता फेब्रुवारी 2026 वैष्णवी हे विद्यार्थिनीक मेळून 6 जाणांक दुबावीत पद्दतीन मरण आयले। वैष्णवी ही विद्यार्थिनी मूळ बंगळुरूची। सांकवाळच्या बिट्स पिलानी कॅम्पसात ती इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन इंजिनियरिंगाचे शिक्षण घेताली। बिट्स पिलानी कॅम्पसाच्या हॉस्टेल रुमात तिका दुबावीत पद्दतीन मरण आयले। ही घडणूक दुबावीत आत्महत्येची आसूये असो अदमास उक्तायला। मजगती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाखाला तयार केल्ले खाशेले समितीन विद्यार्थ्यांचे मानसीक भलायकेची राखण करपा खातीर केल्ल्या उपायांचेर नियाळ घेवपा खातीर बिट्स पिलानी कॅम्पसाची जायते फावट तपासणी केल्या, अशें दक्षिण गोंयची जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस हांणी सांगलें। समितीच्या सुचोवण्या प्रमाण संस्थेन जायते बदल चालीक लायल्यात। तातूंत 24 वरां ऑनलायन कावन्सिलिंग केंद्र आसात, अशेंय तिणें सांगलें। Committee in compliance to the directions of Honorable Supreme Court to see the implementation of various measures which have to be adopted by higher education institution to ensure the mental health condition of the students are protected. So this DLMC has inspected the campus couple of times. We have examined what is happening there, the entire academic ecosystem, and we have given suggestion to the institution for ensuring that the mental health concerns of the students are being protected. They have made a lot of changes based on the suggestions of the committee. For instance, they currently are having a 24/7 online counseling center or facility which was not available earlier. Similarly, other measures have also been adopted by the institution after taking the recommendation from the committee. बिट्स पिलानी कॅम्पसात विद्यार्थ्यांक मरण येवपाचो आंकडो वाडिल्ल्यान विरोधकांनी सरकाराक धारेर धरला। कॅम्पसात कितें तरी गंभीर घडटा। मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकरणाचेर स्पश्टीकरण दिवपाक जाय, तशेंच ह्या प्रकरणाची न्यायालयान चौकशी जावची म्हूण विरोधकांनी मागणी केल्या। पळय, बिट्स पिलानीचो इश्यू जो आसा हो गंभीरान घेवंक जाय। डिसेंबर 2024 टील डेट मेरेन 6 मरणां जाली। एवरी टायम सरकार आपालिपा करता। फाटल्या सप्टेंबर 2025 मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें की दक्षिण गोंयचे जिल्हा अधिकारीच्या नेतृत्वाचो रिपोर्ट येतलो म्हणून रिपोर्ट खंय गेलो? आमी फेब्रुवारीन पावले। फेब्रुवारीन खंय पावले आमी आतां? सो रिपोर्ट खंय गेलो? 6 डेथ्स इन लास्ट ऑलमोस्ट 1 year, म्हणजे डिसेंबर 24 ते आता जानेवारी 2020, ऑलमोस्ट 1 वर्स 2 महिने। जर 6 मरणां जाता, देन देयर इज समथिंग सिरियसली रॉंग इन बिट्स पिलानी।
आणि गव्हर्नमेंट चीफ मिनिस्टर हॅज टू कम ऑन रेकॉर्ड. तुम्ही विचारा मान्य मुख्यमंत्री, कारण हाज्या पयलीं लहराची जात्रा जाली, थंय प्रॉब्लेम जाला, थंय कमिटी बसला म्हणून तो रिपोर्ट येवना. बर्जाचो रिपोर्ट अजून येना. बिट्स पिलांचो रिपोर्ट 1 वर्स 2 म्हयने जाले, 6 मरणां जाता. आयज टुडे 6th डेथ. सो हाजेरूय कांय ना. सो कलेक्टर साऊथ ऑल्सो हॅज टू बी हॅज टू कम क्लियर ऑन दीस, की तिका सांगिल्लें की इन्व्हेस्टिगेट कर म्हणून 2025. शी वॉज सपोज टू इन्व्हेस्टिगेट. आज वी आर इन फेब्रुवारी 2025. वॉट हॅज हॅपन टू इट? आयज दुख्खाची गजाल आसा. 6th डेथ इन बिट्स पिलानी कॉलेज. आतां हो सोयो पळय भुरगो आयज लेस देन 1 year भायर पडला. आतां ही डिपार्टमेंट, ही एडमिनिस्ट्रेशन, हो गव्हर्नमेंट इतलो इनसेन्सिटिव्ह कसो? I have categorically written to the collector, to the home minister and to the police to investigate the reason. आता सरकारान कलेक्टराक इन्क्वायरी कर म्हणून सांगलेले. Where is that report reached? Why that report is still not released? Is there any some pressure? Oh, आता 6th death is for fall is a foul play. I am sure this kid also is died because of overdose. आता drugs थिंगा openly मेवता. सगळे इलिगल सोरो मेवता, सगळे इलिगल काम थिंगा चलता बिट्स पिलांनीन. पण सरकार आयज काय एक्शन घेयना. कित्याक घेयना? बिट्स पिलांनी कॅम्पसात आतामेरेन 6 जाणांक मरण आयले. ह्या घडणुकांक लागून गोंयचें नांव पेड्ड्यार जाता. ह्या नादी घडिल्ल्या प्रकरणा विशीं मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयिल्लें. आतां बिट्स पिलांनी कॅम्पसाचेर खर कारवाय करची म्हूण मुख्यमंत्र्याक परतून एकदा पत्र बरयतलो अशें कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डोन सांगलें. बिट्स पिलानी incident झाला. This is the 6th incident. It is not occurring well. It's giving a bad name to the state, to the institution. Institution should take moral responsibility. I have written to the Chief Minister regarding the previous incidents. Now I have to write to the Chief Minister to take action against the school now. It's high time an action has to be taken against the institution. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. नव्या कुशावती जिल्ह्या खातीर 500 कोटींच्या पॅकेज आणि हेर उदरगतीच्या कामां खातीर 4000 कोटींचो निधी गोंय सरकारान मागिल्लो. मात अर्थसंकल्पात गोंय उपाशीच उरले अशी टिका गोवा फॉरवर्डाचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत हांणी केला. फाटल्या वर्साच्या तुळनेंत आनी अंदूच्या वर्साक अर्थसंकल्पात उणी तरतूद केल्या असो दावो दुर्गादास कामतान केला. नाल्ल काजू उत्पादन वाडोवपा खातीर विशेष आर्थीक सहाय्य दिवपी येवजण चालीक लायल्या. मात अर्थसंकल्पात गोंया खातीर खाशेली घोशणा वा येवजणीचो खंयच उल्लेख करूंक ना अशें ताणें वेळार स्पश्ट केलें. Budget has drawn up big zero for the state, and finance department should go to the drawing board completely. कारण डबल इंजिन सरकार, यू कॅनॉट अवॉइड की सांगूंक शकता वेगवेगळ्या सरकारा म्हणून आमकां मेळना म्हणून. डबल इंजिन आसा. सरकार तुमचें आसा. सरकार सकयल्या लेवला म्हणजे जिल्हा पंचायत स्तरा वयल्यान केंद्र पर्यंत तुमचें सरकार आसा. सो डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्स राज्य सरकाराचे दे हॅव टू गो बॅक टू द ड्रॉइंग रूम and should see where they have gone wrong in convincing the 16th Finance Commission. कारण हातून देंवयलो तो देंवयलो जे आमकां येवंक जाय आशिल्ले टॅक्स शेअरांतले तातूंतले पर्संटेज देंवयली ती देंवयली. हेय ना आनी जे डिमांड केले 10 तारखे मिटिंगेक तेय ना. सो एकंदर सारांश जर पळयलो जाल्यार वी हॅव ड्रॉन अ नॉट इन द बजेट. सो आमी मागतात गोंय राज्या कडेन, सरकारा कडेन, मान्य मुख्यमंत्र्या कडेन की फायनान्स डिपार्टमेंट हॅज टू गो बॅक टू ड्रॉइंग बोर्ड अँड शुड चेक वाय द percentage has gone low, why the shares in the RLBs have gone low, why the demands which were put up by the Honorable Chief Minister as the Finance Minister have not been met. This clearly indicates the failure of the officials and the Finance Department. कारण राज्याक येवंक जाय आशिल्ले पयशेच जर येना, हक्काचे पयशे जर येना, पर्संटेजूय ताचेर देंवता. 0.365 वयल्यान 0.386 वयल्यान 0.365 जर जाता आनी देर इज समथींग सिरियस रॉंग. तेच जर पर्संटेज 15 फायनान्स कमिशन सारकेच उरिल्ली 0.386 उरिल्ली जाल्यार आमकां 300 कोटी सुमार चड मेळपाचें. खंय मेन्शन केला नांव? खंयची स्टेटमेंट मेन्शन केला? तुवें वाचला बजेट? हांवें वाचला बजेट. खंयच मेन्शन केलें ना. जनरल स्टेटमेंट जनरल. सो खंय आहा? इट इज नॉट जनरल स्टेटमेंट कॅनॉट बी कन्सिडर्ड युअर फॉर स्टेट. इफ युअर दीस demands are that's if not met, how you can say that is for the state? It has to be clearly. काल शशी थरूर जो काँग्रेसचो सिनियर लिडर
त्रिवेंद्रमचो MP ताच्या हांव बायट पळयतालो वदळ सकाळी. तो म्हणटा कोकोनट जर मेन्शन केला बट नो वेरी वन इट्स मेन्शन इट्स केरला म्हणून. एज अ सो इट कॅनॉट बी वेग स्टेटमेंट्स न्ही. यू हॅव टू मेन्शन स्पेसिफीक. आतां कशें टर्टल नायट नेस्टिंग सायट स्पेसिफीक मेन्शन केले केरला, ओरिसा आनी अदर स्टेट. ट्रेकिंगाक हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू काश्मीर, पोदिगमला इन तामिळनाडून, अरकू व्हॅल्यू इन आंध्र प्रदेश केले. सो तशें मेन्शन करूंक जाय आशिल्लें न्ही. फिशरी खातीरूय स्पेशल हे केला नुस्तें. ते गोंयाक दिला काय गुजराता खातीर दिला तुका खबर आहा? तशें न्ही. दे हॅव टू मेन्शन स्पेसिफीक. सो लेट अस सी वेन दॅट कम्स. पेडणे सरकाराच्या जमनीचेर नवे वैजकी महाविद्यालय स्थापन करतले म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांनी सांगले. कांय लोक ह्यो गजाली समजून घेवच्या पयलींच विरोध करतात. एकदा ह्या महाविद्यालयाची स्थापणूक जाली काय पेडणेच्या तरणाट्यांक रोजगाराच्यो संधी मेळटल्यो अशें मुख्यमंत्री सावंतांनी सांगले. सोमारा GMC लिंक तुवें हॉस्पिटलाचे मुख्यमंत्र्यांचे हस्तुकी उक्तावण जाले. हे वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. पेडणे सरकाराच्या जमनीचेर नवे वैजकी महाविद्यालय स्थापन करतले. हाका लागून थळाव्या तरणाट्यांक नोकऱ्यांची संद मेळटली म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांनी सांगले. GMC लिंक तुवें हॉस्पिटलांत वैजकी, दंत चिकित्सा आनी एक्सरे सेवा सुरू जाल्यात. सुमार 4 ते 6 म्हयन्यांनी शस्त्रक्रिया विभाग सुरू जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. आयुष हॉस्पिटलांत दर दिसा 800 दुयेंतींचेर उपचार करतात. हातूंत महाराष्ट्रांतल्या दुयेंतींचोय आस्पाव आसा. हे हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, CT स्कॅन मशीन आणि आयुर्वेदीक दोतोरां सारकिल्ल्यो सुविधा दितात अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. सोमारा GMC लिंक तुवें हॉस्पिटलाचे मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी उक्तावण जाले. हे वेळार मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो. हे सुवाळ्याक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. आयुष हॉस्पिटलात सुद्धा अशाच पद्धतीच्यो वेल एस्टाब्लिश OT, एक्सरे टेक्निशियन, CT स्कॅन मशीन थंय अवेलेबल आसा. थंयसर अलॉंग विथ द आयुर्वेदीक फिजिशियन म्हणजे सगळ्या पद्धतीचे आयुर्वेदीक फिजिशियन, ताका स्पेशली गायनेकॉलॉजिस्ट आसतलो, ऑर्थोपेडिक आसतलो, मेडिसिन आसतलो, पिडियाट्रीक आसतलो. थंयसरूय बी ENT सर्जन आसा. थंयसरूय पंचकर्म आसात. थंयसरूय बी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट तुमकां अवेलेबल आसा. म्हणून म्हणटा हांव की पेडणेकार खरे भाग्यवान तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्ही खंयच्याय जर आयुर्वेदीक हॉस्पिटलांत जर वतले आणि ती फॅसिलिटी जर म्हटल्यार आसा इट इज टू कॉस्टली फॉर द पेशंट बट ती फ्री ऑफ कॉस्ट थंय अवेलेबल आसा. गव्हर्मेंट हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर तुवें ह्या हॉस्पिटलांत आमी आज विच इज द लिंक फॉर द गोवा मेडिकल कॉलेज म्हणून तर आमचो डीन डॉक्टर तिवारी आनी डॉक्टर राजेश पाटील जे आमचे MS आसात गोवा मेडिकल कॉलेजीत ते दोगूय हांगासर हजर आसात. विश्वजितान आपल्या भाशणांतल्यान एक्सप्लेन करता आसतना तुमकां सांगलें वेन इट इज द लिंक हे आमी फक्त लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपा खातीर लिंक न्ही. ॲट प्रेझेंट स्टेजीचेर म्हणजे इट इज मेडिसीन आसतलें, ऑर्थोपेडिक आसतलें, डेंटल आसतलें, एक्सरे आसतलें, ह्या सारकिल्ल्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आयच्यान सुरवात जाल्ल्यो आसा. आमी पळयताले की भितर वचून आत्तां आमी दोगांनी चॅक केलें तर ऑलमोस्ट जे डॉक्टर्स आमकां अवेलेबल आसा ते डॉक्टर्स आमी आत्तां अवेलेबल केले. फाल्यां सकाळी तुमी म्हणटले OPD अजून सर्जरी सुरू जावंक ना मरे. OT सुरू करपा खातीर इट वील टेक्स 4 months. माझ्या ऑफिस आणि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस विश्वजित राणेचे ऑफिस हे दोन्ही कोऑर्डिनेट करीत आसा आणि इट वील टेक ऑलरेडी टेंडर जाल्या फुडल्या एक 4 ते चडांत चड 6 म्हयने हाच्या भितर ती OT सुरू जातली. OT सुरू करपा खातीर इट वील टेक्स 4 months. माझ्या ऑफिस आणि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस म्हणजे विश्वजित राणेचे ऑफिस हे दोन्ही कोऑर्डिनेट करीत आसा आणि इट वील टेक ऑलरेडी टेंडर जाल्या फुडल्या एक 4 ते चडांत चड 6 म्हयने हाच्या भितर ती OT सुरू जातली. OT सुरू जाल्या उपरांत आमकां एनेस्थेसिस्ट मेळपाक जाय, आमकां सर्जन मेळपाक जाय आणि त्याच्या उपरांत ICU एस्टाब्लिश करपा खातीर ICU इंटरव्हिनिस्ट आमकां अवेलेबल आसपाक जाय. आमी हाल्लीच डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेसान आमच्या ऑलरेडी आमी एडवर्टायज केल्या. आमकां जायते कन्सल्टंट ऑनबोर्ड येवपाक लागल्या आणि ऑनबोर्ड येवपी कन्सल्टंट्स हे आमी वेगवेगळ्या कडेन आमच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर PHC सेंटर्स हांगासर इट इज अ लिंक विथ द गोवा मेडिकल कॉलेज ते एस्टाब्लिश करपा खातीर सुरवात केल्या. तशें हांव त्या खातीर आव्हान करता की पेडण्या तालुक्यांतल्यान सुद्दां अशा पद्दतीचे डॉक्टर्स जे घडये कदाचित गोंया आनी गोंया भायर आसतले किंवा प्रायवेट प्रॅक्टीस करता आसतले हांव तांकां ओपनली इन्वायट करता. दे कॅन जॉइन द हेल्थ सर्विसीस. वी आर रेडी टू अकोमोडेट देम इन टू द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस. दिस हॉस्पिटल इट विल नॉट बी एज अ कम्युनिटी हेल्थ म्हणजे आमी आतांच विश्वजितान सांगले त्या प्रमाणे इट इज अ गव्हर्मेंट हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर. आमी हांगासर ऑलरेडी आमचो रिसर्च युनिट हो एस्टाब्लिश केला की अनदर मेडिकल कॉलेज वी आर एस्टाब्लिशिंग इन द पेडणेम ब्लॉक ही तेजें आज अनाउन्स केली. जाता तितके बेगीन आमी मेडिकल कॉलेज हांगासर एस्टाब्लिश करपाची ठरयता. आमच्या ह्याच परिसरात आमची जी जागा आसा त्याच जागेत एकोमोडेट करून कारण ती सरकाराची जागा आसा कारण त्या खातीर बरेचशे फावटी लोकांक विरोध करपाची संवय जाल्ली आसा. कितें विशय हो समजून घेयना आनी लोक विरोध करपाक सुरवात करता
म्हणून हांव म्हणटा की ताणें लोकांक आव्हान केलां की पेडणेकारांक आव्हान केलां हय मेडिकल कॉलेज एस्टाब्लीश करता आसत जाल्यार ती करा म्हणून सांगा कारण तुमचेर काडीचोय ताण येवचो ना. आमी जेन्ना म्हणटा की सेपरेट मेडिकल कॉलेज जेन्ना आमी करता तेन्ना पेडणेकारांतल्याच भुरग्यांक हांगासर एडमिशनां मेळपाक शकता वीच वील बी द इन फ्युचर. आमी नेक्स्ट जनरेशनाचो जो विचार आहा पळय न्ही तांचो विचार करता तेजो रिसर्च आनी भुरगे जे हांगा शिकता म्हणजे हांगासर अगेन म्हणजे आमी म्हणटा तशें आमच्या भुरग्यांकूय शिक्षण मेळटलें आमकां हांगासर बाकीच्यो फॅसिलिटीजूय अवेलेबल जातल्यो बाकीच्यो बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो अवेलेबल जातल्यो त्योय हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणात आनी मेडिकल फॅसिलिटीज एखादी मेडिकल कॉलेज जेन्ना एस्टाब्लीश जावप तेन्ना हांगासल्यान पेशंट गोवा मेडिकल कॉलेजीक रिफर करपाची गरज नासता की ताची सगळी ट्रिटमेंटाची सोय ही हांगासर उपलब्ध जावंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला मंत्री म्हणून काम करपाक अभिमान दिसता. दोतोर आसतना आपणेच ताचो राजिनामो स्विकारिल्लो अशें मंत्री विश्वजिताचें म्हणणें. जाल्यार विश्वजिताचें मातशें गणीत चुकलें. ताच्यांनी पयलीं राजिनामो स्विकारिल्लो जाल्यार 2008 आपूण आमदार जातलो आसलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. हॉस्पिटलाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार मंत्री विश्वजीत राणे आणि मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान एकमेकांची तोखणाय केली. मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा जेन्ना दोतोर प्रमोद सावंताक राजकारणात येवपाचे आसले तेन्ना आपणेच ताचो राजिनामो स्विकारिल्लो आनी आतां तांच्याच फुडारपणाखाला काम करपाक आपल्याक अभिमान दिसता अशें म्हणीत मंत्री विश्वजितान मुख्यमंत्र्याची तोखणाय केली. जाल्यार विश्वजिताचें मातशें गणीत चुकलें. तांच्यांनी पयलीं राजिनामो स्विकारिल्लो जाल्यार 2008 आपूण आमदार जाता आसलो अशें हासत हासत प्रतिउत्तर मुख्यमंत्र्यान विश्वजिताक दिलें. राजकारणात मंत्री विश्वजीत आनी मुख्यमंत्र्यांचे नाते सारके ना अशी गोंयभर पयली चर्चा चलताली. मात आतां दोगांयनी एकमेकांची तोखणाय केल्ल्यान तांच्या नात्या भितर बदल जाता काय कितें असो सध्या प्रश्न पडला. प्रमोद सावंताचे आनी म्हाजें रिलेशनशीप केन्नाचें ना. आयज कोणाक खबर ना. लोकांक एक दृश्टिकोनान लोकांक दिसता. पार्शेकाराक खबर आसतली मिस्टर पार्शेकाराक खबर आसतली की डॉक्टर प्रमोद सावंताचो डॉक्टर म्हणून राजिनामो आनी राजकारण हाडपाक हांवें एक्सेप्ट केल्ले राजिनामो आनी तेन्ना ते भितर सरले. आयज कांय कारणां खातीर तेन्नाच ते आमदार जावपाचे. आयज मुख्यमंत्री जाले. आयज हांव आरोग्य मंत्री आसतना ते डॉक्टर आशिल्ले पूण म्हाका अभिमान की तेंचे सकयल हांव आयज काम करता म्हणून. आयज कोण खंय पावता म्हाजो अध्यक्ष आयज देशाचो अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्षान सांगले भारतीय जनता पक्ष एकूच असो पक्ष आहा जे आयज खंयच्या मनशाक खंयच्या थरार पावूंक शकता ते कोण काय सांगू शकना. आयज आमी हांगा सगळे कित्याक बसल्या डॉक्टर प्रमोद सावंत चडांत चड टायम काडून हांगा आयल्या. तेणी आयज लिंक हॉस्पिटल म्हणून आयज डिक्लेअर केले आनी आयज आमी भितर 2 मिनटां आमी चर्चा करताले की आयज तुमकां पेडणेकाराक बेश्टे फसोवपाक म्हणून जे कितें कोणाक दिसता हो उद्देश ना. उद्देश हा कितें तरी बरें जावपाक जाय. कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तुवें हाजे कडेन म्हाजो लागचो संबंध आसा. घडये कदाचित थोड्या जाणांक खबर ना आसतलें एज अ आयुर्वेदीक फिजिशियन म्हणून हांव ह्याच कम्युनिटी हॉस्पिटलांत फ्रॉम 2007 ते 2008 पर्यंत कंटिन्युअसली दर ब्रेस्तारा न चुकता ह्याच हॉस्पिटलांत येतालो. म्हाका सांगता आसतनाय बी मोठो अभिमान जाता आनी त्या हॉस्पिटलाचें आज इनॉग्रेशन एज अ मुख्यमंत्री म्हणून करता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. विश्वजीत राणे हांच्यांनी गजाल सारकी सांगली कारण तांच्यांनी म्हटलें की हय म्हाजें एज अ आयुर्वेदीक फिजिशियन म्हणून म्हजें रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हें त्यांच्याच हेल्थ मिनिस्ट्रीन तेंच्यांनीच केलां. मातशें गणीत चुकलें तेंच्यांनी मातशें जर सारकें केलें जाल्यार हांव 2008 आमदार जावपाचो. हें मातशें चुकलें ती गजाल वेगळी ना जाल्यार 2008 आमदार जाता आसलो. पण एनी हांव देवी भगवतीच्या कितें जाय पळय न्ही तेंच जाता. बट ते 4 वर्सां जरी फाटीं उरलो आसत जाल्यार 2012तल्यान परत एकदां लोकसेवा करपाची संद म्हाका मेळ्ळी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय प्रदेश युवा काँग्रेसीचो अध्यक्ष अर्चित नायका सयत ताच्या पदाधिकाऱ्यांनी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक पणजे पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केली. 30 जानेवारीक चिमलकारांचें महाआंदोलन आशिल्लें ताका लागून कायदो आनी सुवेवस्था इबाडची न्हय म्हणून उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान कलम 163 लागू केल्लें. ह्या कलमा प्रमाण 5 परस चड जाणांक एकठांय येवपाक बंदी आशिल्ली. मात भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांच्या कार्यावळी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी ह्या कलमाचें उल्लंघन केलें. तांचेर कारवाय जावची म्हणून युवा काँग्रेसीन पणजे पुलिशेंत कागाळ दाखल केली. पळयात. यूज ऑफ मिसयूज ऑफ लॉ जो चल्ला तो यूजच जालो. त्यांच्या खातीर यूज न्हू बीजेपी खातीर यूज आमच्या खातीर मिसयूज. सो जे सेक्शन 163 जे ताणें मिसयूज केला आनी ओपनली बीजेपीच्या लोकां खातीर कायदो वेगळो आनी गोंयच्या आम जनते खातीर कायदो वेगळो हो भारतीय जनता पक्षान दाखयला आनी आमी हेजो निशेध करतात. त्या खातीर आमी जे
कलेक्टर नॉर्थ गोवा कलेक्टरान जो नोटिफिकेशन काडिल्ली आनी जो ताणें ऑर्डर काडिल्ली आनी ताका म्हणिल्लें की आमी मोर दॅन 5 people कॅनॉट असेंबल इन पणजी आनी ही ऑर्डर कोणा खातीर काडिल्ली. ही ऑर्डर ओपनली बीजेपीनूच सांगला, बीजेपीच्या युथ प्रेसिडेंटान सुद्दां सांगला की ही ऑर्डर काडिल्ली आमी की फक्त ते चिमलाचे लोकां खातीर की ते चिमलाचे लोक पणजी येवन प्रोटेस्ट करपाक जायना म्हणून काडिल्ली. पण आमचे जे ओकेजन केल्ले आमी, आमचो नॅशनल प्रेसिडेंट आयिल्लो बीजेपीचो नितीन नबीन आनी बाकीचे दामू नायक आनी सगळे तेंच्या खातीर ते कोता येता बिकॉज फॉर देम इट वॉज अ स्पेशल ओकेजन. हांव विचारपाक सोदतां की तुमच्या खातीर तो स्पेशल ओकेजन आनी आमचे चिमलाचे लोक आझाद मैदानार येता प्रोटेस्ट करपाक, पिसफूल प्रोटेस्ट करपाक, तो स्पेशल ओकेजन न्ही, तोय आमच्या खातीर स्पेशल ओकेजन. तुम्ही समज अलाव करपाक शकना, समज आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट करपाक आमकां पिसफुली अलाव करना बिकॉज आझाद मैदान इज नोटिफाईड बाय द गव्हर्नमेंट की दॅट इज अ प्लेस टू प्रोटेस्ट. जाल्यार तुम्ही डिनोटिफाय करा आझाद मैदान. यू डिनोटिफाय एज आझाद मैदान एज अ प्लेस टू प्रोटेस्ट. कित्याक तुम्ही अलाव काय करना, तुमचे ओकेजन सगळे सेलिब्रेट करतना खंयचोच कायदो लागना. सो कायदो हो गोंयकारां वेगळो आनी कायदो हो बीजेपीच्या लोकांक वेगळो. हे जे जस्टिफिकेशन आम्ही मागला आता PI नाशिल्लो, ते सब इन्स्पेक्टरान सांगला की आम्ही तुमकां इन रायटिंग दितले. सो वी विल वेट फॉर हिज रिप्लाय. कोगळ हाऊसिंग बोर्ड अली खान जादे खून प्रकरणाच्या फाटभुंयेर ह्या वाठारांत कायदो सुवेवस्था आनी शांतीकाय राखपा खातीर फुडलो आदेश हेसर सुन्नी गुलिस्तान मशिदीक लायिल्लो सील कायम दवरपाचो आदेश उपजिल्लोधिकारी गणेश बर्वे हांणी दिला. मजगतीं दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकान फातोड्या पुलीस स्टेशनांतलो PSI दुर्गेश पाऊसकर हाका निलंबीत करपाचो आदेश जारी केला अशें कळटा. अली खानजादी मर्डर भितर न्यू डेव्हलपमेंट जाल्ले आसा. पुलिसांनी आतां पर्यंत 7 जाणांक अटक केल्ली आसा आनीक 7 जाण पुलीस लॉकअपाक आसात. आनीकय आरोपी जे आसात तांचो तपास पुलीस घेतात. जवळ जवळ आनीक 6 आरोपीची नांवां ह्या खुनांत तर इनवॉल्व आसात तशें पुलीस सुत्रां कडल्यान कळटा. इतली मजगतीं तपासा भितर हलगर्जी मेन म्हणजे जो आरोपी कडेन एक मोबायल मेळ्ळो आनी त्या आरोपी मोबायला वयल्यान मॅसेजी गेल्यो जेन्ना आरोपी लॉकअपा आसतालो. ह्या खातीर SP सावथान पयलीं म्हणजे फातोड्डा PIयाक रिजर्व लायनीक जालो, ट्रान्सफर केली आनी ताजो चार्ज जो आसा फातोड्डा पुलीस स्टेशनाचो तो सांग्यावयली PI कडेन दिलो. आनी काल राती तांणी एक ऑर्डर काडली, तातूंत भितर PSI दुर्गेश पावसकर हाका सस्पेन्शनाची ऑर्डर तांणी काडिल्ली आसा. कारण ह्या टायमा भितर तो मोबायल जो आशिल्लो एक्युजा कडेन उरलो, एक्युजाचो मोबायल तो एक्चुली काडपाक जाय आशिल्लो आनी तांणी लॉकअपांतल्यान ती मेसेज फॉरवर्ड केली. काही जाणांक थ्रेटनिंग मेसेज जी आसा ती फॉरवर्ड केली. ताका लागून ह्या हातूंत भितर दुर्गेश पावसकर हाका सद्याक सस्पेन्शन ऑर्डर SP सावथान काडिल्ली आसा. पयलीं जेन्ना पुलिसांनी मामलेदार डेप्युटी कलेक्टराक रिपोर्ट दिलो ताजे नंतर डेप्युटी कलेक्टरान आपलो पावर करून 163 DNSच्या 163 कलमा खाला मशिदीक सील मारिल्ले. जी सुन्नी गुलिस्तान मशीद आसा तिका 2 दिसां खातीर सील मारिल्ले. आनी आतां मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे हे जे सिलिंगाची सील आसा ताजो पिरियड 2 दीस काबार जातकीर तांणी वाडयल्लो आसा. आनी हे नवे ऑर्डरीक अशें म्हणलां की अंटील फर्दर ऑर्डर म्हणजे ही सील उरतली. म्हणजे आतां आनी मुखावेलें जेन्ना डिसिजन जाता तो पर्यंत ही मशीद जी आसा ती सील ताजे कंटिन्यू उरतले. ताजे नंतर जेन्ना पुलिसाचो रिपोर्ट येतलो आनीक ग्रावंड सिच्युएशन कळटलें म्हणजे निवळां काय ना तें ताजे नंतरच डेप्युटी कलेक्टर हाजेर मुखावेलो निर्णय घेतले. हावसिंग बोर्डाक सद्याक पुलीस बंदोबस्त मोठ्या प्रमाणात दवरिल्लो आसा आनी हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. वंतकगिरी खातीर मडगांवचें नांव गौरव करूंक वचना. फोंड्या पोटवेंचणुकेंत आपाच्या आमदाराक वेंचून हाडात. फोंडेच्या ID हॉस्पिटल सगळ्या सुविधांनी सुसज्ज करून दितले अशें आश्वासन आपाचो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हांणी दिलें. आयतारा आपूण फोंड्या गेल्लो तेन्ना थळाव्या लोकांनी भलायकी सुविधां विशीं हुस्को उक्तायलो. फोंडेच्या ID हॉस्पिटलांत सुविधा ना, दोतोरांची कमतरताय आसा अशें लोकांनी आपल्याक सांगिल्ल्याचें केजरीवाल हांणी सांगलें. सोमारा कळंगूट हांगासरल्या सेंट अलेक्स चर्चीक भेट दिली. चर्च में आए थे हम ब्लेसिंग्स लेने के लिए, गोवा के लोगों के लिए सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करने के लिए. और मैं कल पोंडा में था. पोंडा में कई लोगों से बात हुई और हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं लोग. जैसे पोंडा में एक सब डिविजनल ID हॉस्पिटल है और वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, मशीनें काम नहीं करती हैं, दवाइयाँ बनती नहीं हैं, लोगों का इलाज होता नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं. यही हालत पूरे गोवा के अंदर है. अगर कोई भी बीमार हो जाए तो GMC जाना पड़ता है और GMC में बिना सिफारिश के ना इलाज होता है, स्ट्रेचर नहीं मिलता है, बेड नहीं मिलता है. तो पूरे गोवा के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ का बहुत बुरा हाल है.
तो हम डिमांड करते हैं कि जैसे पंजाब के अंदर अभी हमने 10 लाख का इंश्योरेंस किया हर परिवार का, ऐसे ही गोवा के अंदर भी होना चाहिए। और कल मैंने पोंडा के लोगों को यकीन दिलाया है कि अभी पोंडा बाई इलेक्शन है, तो पोंडा में अगर वो आम आदमी पार्टी का एमएलए बनाते हैं तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, जो सब डिविजनल हॉस्पिटल है, आई सब डिविजनल आईडी हॉस्पिटल, उसमें सारी फैसिलिटीज़ तुरंत मुहैया कराएंगे, और ताकि लोगों को, वहाँ के लोगों को उसका फायदा हो सके। कर्मचारी विभागान सरकारी कार्यालयांनी जन्मदीस, निरोप वा कसलेच वैयक्तिक सुवाळे मनोवपाक बंदी आसून लेगीत गोंय लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयान 30 जानेर 2026 दिसा कार्यालयीन वेळार तांच्या उपसंचालकाक भव्य निरोप दिलो. पळया. फाटल्या वर्सा एका सरकारी खात्यान कामाच्या वेळार केळवण ही कार्यावळ मनोवपाचो हो प्रकार उक्ताडार आयिल्ल्या उपरांत सरकारी कार्यालयांनी जन्मदीस, निरोप वा कसलेच वैयक्तीक सुवाळे मनोवपाक बंदी घालपी परिपत्रक जारी केल्ले. तरी लेगीत गोंय लोकसेवा आयोगान ताच्या उपसंचालकाक भव्य निरोप दिलो. जारी केल्ल्या सरकारी परिपत्रकाक सरकारी कर्मचाऱ्या खातीर खऱ्या अर्थान कसलोच मोल आसा काय कितें असो प्रश्न आता लोकांनी उपरासला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है, और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.